Jesu mokar uta Kitlo mo far istam so Om Jason gidisat rauta Om ka sabar selaita Ta che bagar her kon asa Sampon prit mo kortolo So sangatam kantita Wanto daivi mogaso Ta che bagar her kon asa Sampun prit mo kortolo Ta so sangatam kantita Wanto daivi mogaso Kakruta jiketi oti Irmoti so deryoto Vechikat nyak putun derta Apyasrekan naneta Bapa ditataka opsu Urpeshilya netita Aplesret mastanka kao Chitai to jiksata Bapa ditatangka opsun Kurpeshilya netita Aplesret mastanka kao Tan chitai to jiksata Jesus somia Sasnatau mo kertilya Montau sai batu sopuka Sarpan kertau namaskar Satu amso istya sasna Satan skabari nirmi ami muguntuka Rupaki sergari Satu amso istya sasna Jini Satan skabari मंगला जिसु या बो पवित्र सक्रमेंतांत परत तू हजर आसाय तुझे हजर पण या घडी आम्ही ओळखून घेता सोमिया आमच्या दोळ्यांक केवळ उंडो दिसता तरी सोमिया या उंड्यांत तू लिपोवन आसाय तुझे दैविकपण आमकां दाखोवन आसाय सोमिया तुझे हजरपण आम्ही ओळखून घेता तुझे मुखार आम्ही सरपडता तुका आम्ही नमान करता तुका आम्ही आराधन करता तुका आम्ही स्तुती करता तू आमचो देव आमचो बळवंत देव आमचे सांगत आसो आमचे जिवीत सोलोन असो तू हर एका घडये आमच्या बंगलेक तू रावताय हर एक आमच्या जिविताच्या घडीतांनी आमचे सांगता तू आसाय आम्ही एकसुरी नाही
तू आसाय आमचे जिवीत तू चलोवन वताय आनी त्या देखूनच ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तू हजर आसाय परत आनी परत तुझें दर्शन आमकां दिवंक आमकां धैर्य दिवंक तुजो सांगात पाठोवंक आनी त्या मारीफात आमी एकसुरी न्ही तू आमच्या संगात आताय म्हणलें दाखोवच्याक सुमया तुवें म्हळाय हो सगळो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना म्हण तुवें म्हळाय एक जम दिली आवय सांडीत तरी हर एकले आमकां सांडीत तरी तूं आसाय म्हणलें तो बरोवचो ती बुजावून तें धैर्य तुवें आमकां दिलाय सोम्या ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता आमी अर्घ दिता तुजी स्तुती आमी गायता सोम्या ह्या घडयांक असो जमलेले आमी सगळां तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तुका आमी महिमान दिता प्रत्येक जावन विविध माध्यमां मारीफात या आराधनात भागी जातल्या हर एका भावनांक सोम्या तुझ्या पांयांतळ समर्पण करता आज तांची जिवीत तुझ्या मुखार समर्पण करतना तांचे कष्ट दुख तुझे कडेन उलयतना तांची पिडा शिडा तुझ्या पांयांतळ दवरतना सोम्या हर एकल्याचे तुझे खाकोल तेजी मोगाल दिश्ट घाल सोम्या हर एकल्यागे तो भाव सोम्या हर एकल्यागे आपोर सोम्या तुजो दैविक स्पर्श हर एकल्यागे भोगूंक दी सोम्या सोम्या तुका जावं आराधन आनी नमान सोम्या तुका जावं महिमा आनी होगळाप तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो आमी गायलेलें तें गीत दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो हें ताणेंत म्हळां हांव तुमकां इश्ट म्हणून आपयतां एका इश्टा पासून तूं जीव दिवच्या प्रास ओर तो मोग दुसरो ना ताणें म्हणलें आनी तो आमचो इश्ट जावन आमचे खातीर ताणें जिवीत दिलां आनी त्या देखून एक मोगाळ इश्ट जावन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तो तसो मोगाळ दुलोब जेजू आमचे संगी दीस रात रावता आमची जिवीत चलोवन व्हरता आनी तसो जेजू ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी देखया तो खरो देव बळवंत देव म्हणलें आमी वळखून घेवया. इसाया प्रवादी अध्याय 30 आनी 1 वाक्या 40 आनी 7 हांव म्हणटा दळबारांचो सर्वेस बरो सियोन पर्वता आनी ताच्या दोंगरा पासून झुजोवंक सकला देवान येतलो पाकाटे उसोवन धरलेल्या सुकण्या भाशेन दळबारांचो सर्वेस बरो जेरुजालेम राखतलो तो तें राखतलो तो तें निवारतलो तो तें सांबाळतलो आनी तो तें वाटायतलो. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी तसो दळबारांचो सर्वेस्प देव जेरुजालेमाचे राखान गेल्लो आज तो सकला देवान येता आमचे सांगात आसा ताका आमी इम्मानुएल म्हणटा तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळता तो आमकां सकड वायटा विघ्नांतलें वाटायता आमचे जिवीत शाबीत तरान चलोवन व्हरता आनी तसो दळबारांचो सर्वेस्पर हांगा आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आनी त्या देखून माथेवाच्या वांजेलान अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 म्हणटा येया मुझे सशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. त्या देखून तो आपणाचे दोनी हात उसावन म्हणटा येया येया मुझे सशी येया हांव तुमकां विश्व दितां तुमचे वजान घेवन तुमचे दूख घेवन तुमची बेजाराय घेवन तुमचे उणेपण घेवन तुमचे पडणे घेवन तुमचे समस्या घेवन तुमचे सर्वस्व घेवन येया येया मुझे सशी हांव तुमकां विश्व दितां हांव तुमकां सांगात दितां हांव तुमकां बुजोवन दितां हांव तुमची दुखां पुसतां म्हणटा हो सर्वेस्प देव आमचे मुखार आसा. मोगाल भवनो आनी भयणीनो त्या देखून किर्तन 130 आनी 5 वाक्य 5 म्हणटा वय हें हांव जाणा सर्वेस्पर भोव व्हरतो आमचो सोमी सगळ्या देवा प्रास व्हरतो. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी तो म्हणटा कश्टांतल्यानो वाजन वयतल्यानो येया आनी किर्तनकार म्हणटा ओ देव सगळ्या देवा प्रास व्हरतो
कित्याक तो जिवंत देव, तो बळवंत देव. ही उतरां एक घडी किर्तनकाराची आमी सांगता म्हणया मोगाचेनो. ओई ये औजना Oi he hausana सर्वेस बरबो वर्तो सर्वेस परबो orto आमचो सोमी amso somi सगळ्या देवा प्रास सगळ्या देवां प्रास तो वर्तो वर्तो सर्वेस बरबो वर्तो सर्वेस परबो orto आमचो सोमी amso somi सगळ्या देवा प्रास सगळ्या देवां प्रास तो वर्तो तो वर्तो. ओई मोगाच्या बाबांनी बहिणी इंस उतरां आमच्या मनांत काळजांत वारोंक जाय, ती वाळोवंक जाय परत आनी परत आमी ती म्हणोंक जाय. सर्वेस बरबो वर्तो आमचो सोमी सगळ देवां प्रास तो वर्तो, तो खरो देव, तो जिवंत देव. ही पातयेनी आमकां आसूंक जाय. त्या लागून एक घडी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या त्या जेजूचेर आमी नदर घालया मोगाचेनो. एक घडी ताचे कडेन उलोवया. आमी हांगा आयल्या, पातयेनीन आयल्या, भावार्थान आमी आयल्या आनी हांगासर सरपडून ताचें आजारपण आमी वळखून घेता. त्या लागून एक घडी ताचे कडेन ह्या काळजांत तावन त्या काळजा कडेन आमी उलोवया मोगाचेनो. आमचें सूख दूख ताका सांगया, तो आमकां आयकता. आनी प्रत्येक जाण आमचें कितें दूख आसा, बेजाराय आसा, रडणें आसा, समस्ये, पिडा शिडा कितें घेवन आयल्या हर एक ताका सांगया मोगाचेनो. तो पळयता, तो आमकां हर एक लागीं पळयता. तुज्या आनी म्हज्या नांवान वळखता. हाचे की व्हरतो देव, बळवंत देव दुसरो ना. वो आमचो खरो देव, जिवंत देव मोगाच्या भावा भयणी. त्या लागून एक घडी आमच्या काळजांत हांव ताचे कडेन उलोवया, ताका आमी वळखून घेवया मोगाचेनो. तो आमकां वळखता, आमकां हर एक लागीं वळखता, आमच्या नांवान वळखता. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताची हर एक सन्निवेश घडिता, हर एक संगती ताका कळीत आसात. ताचे जावन आमी खंयचेय लिपोवन दवरूंक जायना. त्या लागून हे आमी पातयेवया, हे आमी वळखून घेवया. आनी त्या लागून आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमच्या काळजाची बोगनां सगळें ताका आमी समर्पण करया. त्या जेजू कडेन एक घडी आमी उलोवया मोगाचेनो. कित्याक वो बळवंत देव, हो खरो देव, हो जिवंत देव मोगाचेनो. त्या लागून एक घडी त्या जेजू कडेन, त्या सोम्या कडेन आमच्या काळजांत जावन आमी उलोवया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हे देवार त्या देवाक आमी आराधन कन मान कन आमी गव्या गीत निन्नंते यारिल्ल निन्न ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 26. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಆಲೆಲೂಯಾ, ಆಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೇ. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ भयविल्ल. मगचनो एक घडी दोळे दंबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या अर्ध्याचेर आमी दवरया. एक घडी उतरां परत मोठी काडया. मगचनो निन्नंते यारिल्ला, तुजे बरी दुसरो कोणी ना.
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ತುಜೆ ಬೈರ್ ದುಸ್ರೋ ದೇವಿ ನಾಮಕ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, तुझसो मुझे सर्वस्व, तुझे तू असल्यार म्हाका कांय बेना, म्हाका कांय भिरांना. वय मोगाच्या बाबा भयणी, ताका सांगलें जिवो देव, बळवंत देव. ताचेर आमी पाती येवया, आमच्या काळजांत तावन म्हणया, सोमी हांव पाती येता तुजेर, तुजेर म्हजो तीर बरवस्त दवरता सोम्या. तुझसो म्हजें सर्वस्व, तुजे विने म्हाका जिवीत ना, तुझसो म्हजें जिवीत चलयनार. सोम्या तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव विश्वास दवरता सोम्या. तुझसो म्हजें सर्वस्व. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी खंय एका नव्या जाग्याक गेल्ल्या वेळार वेताना, जर तर आमकां वाट सारकी कळीत ना, आमी वेताना, जर तर एका जाग्याक आमी पावता, थंयसर दोन रस्ते आसात, क्रॉस रोड्स आमी म्हणटा. एक असो आसा, एक तसो आसा, आनी एक घडी आमी रावचें पडटा. एने वेचेंगी तेने वेचेंगी, एने गेल्यार सरकेंगी तेने गेल्यार सरकेंगी. एका तराची घुसपड गोंदळ आमचे भितर उब जाता. कोणा कडेन विचारचें, आतां कोणी ना जाल्यार कोणा कडेन समजून घेवचें, खंयच्यान वेचें. असल्या घुसपड गोंदळेक थोडे फुडें आमी शिरकाले हांव जावंक पुरो, असलो अनुभव आमच्या जिवितांत जाला जावंक पुरो. आनी थोडे फावटी वतू जावंक पुरो म्हणून वचून तो न्हय आसता सांबडोवन फाटी आयिल्ल्या तसलोय अनुभव जिवितांत आसा जावंक पुरो. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत असलीं गणितां घडटात वा घडल्यांत. आमच्या आनी एका जिवितांत ती मोगाच्यानो, आत्मीक जिवितांत, संवसारी जिवितांत आनी एक परिस्थिती विसोवन करची, विसोवन करची. खंयचें सारकें, खंयचें सूख, खंयच्या वाटेन हांवें वचाचें, खंयच्या वाटेन हांवें वचूं नजो, कितें हांवें करीचें, कितें हांवें करूंक नजो. आयतारचें पयलें वसाप एका लेखान आमचे मुखार एक विसोवन दवरता. तुका जिवीत जाय की तुका मरण जाय, ह्या वाटेन गेल्यार जिवीत, ह्या वाटेन गेल्यार मरण. विसोवन तुज्या मुखार आसा. खंयची विसोवन आमी करचें मोगाचेनो. आनी तारगून आमच्या जिवितांत साबार फावटी आमी घुसपड गोंदळाक आमी पडटा मोगाचेनो. हें केल्यार जायत गी, करूं नजो गी, हें सरकें गी, सूख गी जावंक पुरो. मरण आनी जिविता मदें विसोवन, खोटें आनी बरेपणा मदें विसोवन, अनित आनी निती मदें विसोवन, खोटी आनी सत हाचे मदें आमकां विसोवन करूं. असलीं जायतीं गणितां आमच्या जिवितांत आमकां मेळटात मोगाचेनो. मेटांक म्हणल्यार बरी हर एका दिसा विसोवन करच्या खातीर. आनी थोडे फावटी आमी टेन्शनाक वळोवंक जाता, खंयचें विसोवन करचें. थोडें आमकां आकर्शण दिसता, बरें दिसता, करया म्हूण बगता, पूण तें केल्यार पाताक आनी एका कशी आमकां खांतोवंक सुरू करता. तेंय बगना आसात. हें करचें वा नाका, तें पळोवचें वा नाका, एने वेचें नाका. असलीं जायतीं घुसपड गोंदळ आमच्या दिसपट्या जिवितांत आनी प्रत्येक जावन आजकाल भुरग्यां मदें, युवाजनां मदें, तरणाट्यां मदें घडोवन आसा मोगाचेनो. म्हाका उडास आसा आमचें एक कातोलीक चेडूं एक आक्रिस्तांव चल्याच्या मोगार पडलां. म्हजे लागीं उलोवंक आयिल्लें, मोगार पडलां, वांगड्या वाटेन वचून जालां. आनी आतां थोडी वर्सां मोग केल्या उपरांत आतां ताचे मदें घुसपड गोंदळ. हांवें केल्लें सरकें गी, सूख गी. आतां हांवें म्हज्या कुटुंबाक कश्टार घालता तसलीं बगना. आतां सोडया म्हळ्यार सोडूंक जायना. एका असल्या परिस्थितीक पावोवन तें वद्दारता, कश्टाता, रडता. आनी सोडटा म्हळ्यार तूं आमी रावया इतल्यार तूं आनी एका जातीचो, हांव कातोलीक, म्हाका तें सारकें म्हणून बगना. आमच्या कुटुंबाक नालिसाय म्हणून तूं मगल्यार तूं म्हजो मोग करना, हांव सुसायड करता, हांव मरता म्हणल्यार तो आनी एका वशी. आनी हें चली
ह्या सगळ्या मध्ये घुसपोट गोंधळाक ओळख जावन ओद्दाडटा कश्टाता आनी कश्टाता खंयची विसोन करचें खंयचे सारकें वा सूख मोगाळ भावन आनी भयणीनो असले जायती परिस्थिती आमच्याय दिसपट्या जिवितान उदेल्ल्या वेळार आमी खंयचे विसोन करता आमी कसले विसोन करता मोगाचें न्हू आमी वायट विसोन करून वा सूख विसोन करून खोटी विसोन करून आमी जिवितांत कांगाल देदेस्पर जाल्या गी मोगाचें न्हू हे आमच्या संवसारी जिविताचें एकूच जाल्यार आत्मीक जिविताक आमी येताना आनी एका फावटी आमच्या आत्मीक जिविताचेर मागणें करचें थोडे वेळ आमकां मागणें नाका आनी एक गोश्ट बरी दिसता संवसाराचें जिवीत बरें दिसता देव कित्याक देव नाका वस्तू मनशां पयशे हें आकर्शण करता आतां देवा मदें वस्तू मदें विसरून आनी थोडे वेळ आमी ह्या वस्तू फाटल्यान पयशा फाटल्यान संवसारी ह्या ओडण्या फाटल्यान आमी वेचें आसा असलें आमच्या जिवितांत करता आनी देवाक आमच्या जिवितांत हांव इल्लो इल्लो पयस आमी करून देवातावन पयस वचून थोडे वेळ आमच्या आत्मीक जिवितांत ती सुखी धाड आमी घेवची आसा असलीं जायतीं गणितां आमच्या जिवितांत करतात हांवें आदले बडी सांगलें तें गणित माकाबेवाचो पुस्तक अध्याय 2 हें माकाबेवाचो पुस्तक दुसरो पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार ती आवय आनी 7 पूत आनी तांकां कैद केल्लें आनी कैद करून राया मुखार तांकां दवरलें आनी तांच्या मुखार एक विसोन दवरली जर तर दुकरामास खातात हें आडवरलेलें खाण खातात तुमी वाचतल्यात तुमकां जिवीत आनी जर तर तुमी खायनात तें तुमकां मरण तुमी ना तुमकां जिवीशे मारतात तुमकां लागड काडटात असली विसोन आनी त्या आवयन आनी त्या पुतांनी कितल्या बुदवंतकायेन देवाचेर कितल्या अखंड पातयेनीन तांणी विसोन केल्ली तें मांस खायनासतना रावोंक सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरूंक आनी ताणें दिवचें तें सासणीक जिवीत जोडच्या संवसारी जिवीत न्ही सासणीक जिवीत जोडच्या खातीर त्या आवयन आनी 7 पुतान केल्ली ती विसोन मोगाचें न्हू अपूर्बायेचें आद्य एक वर्तें लिसांव वो आद्य आमकां दिता आनी एक दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 13 तावन आमी वाचलें जाल्यार ह्या तेगा बाबांची श्रद्धाक मेशक आनी अबेदनेगो हे तेग तरणाटे नेबुकदनेझर रायान तांकां कैद केल्लें आनी कैद करून राया मुखार तांकां उबें केल्लें आनी राई ह्या तेगांक म्हणटा श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेलें भांगराचे मुर्तीचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षणा तुमकां जलत्या उज्याच्या आंकडांत उडयतले आतां तांचे मुखार एक विसोन म्हज्या देवांक आराधन करना जाल्यार तुमकां आंकट्यांत उज्याच्या आंकट्यांत उडयतले विसोन केली जाल्यार तुमकां सुडका जायतें बरेंपण दितलें आनी ह्या तरणाट्यांनी केल्ली ती विसोन त्या उज्याच्या आंकट्यांत पडोवंक आनी तांणी केली ती विसोन सर्वेस्पराचेर पातयेवन सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून आनी तातूंत तांकां आंकट्यांत उडयल्ल्या वेळार तो उजो तांकां ग्रासूंक सोकोना त्या उज्याक तांकां ग्रासूंक सोकोना कित्याक सर्वेस्पर देव तांचे सांगाता आसलो मोगाचें न्हू त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी त्याच सोमया मुखार आमी बसून आसा मोगाचें न्हू आज आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत हर एका दिसा मेटांक सबार तरेच्यो विसोन्यो करूंक आमकां मेळटना आमी कितें करता मोगाचें न्हू ते देखून आमी मागोवंक जाय सर्वेस्परा कडेन जोब प्रवादी म्हणटा अध्याय 9 वाक्य 4 देव गिन्यानान सर्व जाणार पदवेन सर्व बळिश्ट देव गिन्यानान सर्व जाणार पदवेन सर्व बळिश्ट आनी त्या देखून आमी विसोन करतना ताच्या पांयान ताळा बसचें ताचे कडेन मागचें एक घडी गरजेचें मोगाचें न्हू हें गरजेचें आमच्या जिवितांत हें केलें जाल्यार आमी विसोन सारकी करूंक सारक्या दिशेन आमी चलोवंक कितें बरें आनी कितें वायट ताचे मदें विसोन करूंक मरण आनी जिविता मदें विसोन करूंक आमचे वरी साध्य जातलें कित्याक आमचो देव गिन्यानान सर्व जाणार पदवेन सर्व बळिश्ट म्हणटा जो प्रवादी ताचे जिवितांत ताणें विसोन करूंक सकत दिल्लें बळ दिल्लें
सगळ्यांनी ताच्या इश्टा मंत्रांनी ताच्या मोगाच्यांनी ताका सांडलेल्या वेळार जायत्या जाणांनी जायत्यो संगती सांगलेल्या वेळार ताणें विसोन केल्ली सर्वेच बरा देवाची. आनी त्या देखून तो म्हणटा इसाया प्रवादी अध्याय 26 वाक्य 4 आमकां विसोन करूंक बळ खंय तावन मेळटा म्हणल्याक तो म्हणटा की इसाया प्रवादी सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडाप त्या देखून ताचेर विश्वास दवरा तो एक सासणीक खडाप. हें वाक्य एक पडी सांगात आमी सगळ्या म्हणया मोगाचें न्हू. इसाया प्रवादी अध्याय 26 वाक्य 4 म्हणटा सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक एक सासणीक खडाप सासणीक खडाप सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडाप एक सासणीक खडाप. त्या देखून आमकां कुरपा गिन आमकां उजवाड मोतीक दिवचें खंयचे सारके सूख विसोन करूंक उजवाड दिवचें. आमचो सुमी जेजू मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे मुखार आसा. आनी त्या देखून किर्तनकार अशें म्हणटा 86 वाक्य 11 म्हणटा तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासपणान हांव ते वाटेन चलतलो. त्या देखून खंयची सारकी वाट खंयच्या वाटेन हांवें समका जाय खंयची हांवें विसोन करी जाय ती वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. त्या देखून हर एका दिसा हर एका घडये आमचें मागणें तें जायचें मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा म्हाका वाट दाखय आनी त्या विश्वासपणान हांव त्या वाटेन चलतां. म्हाका वाट दाखय तूं म्हाका उजवाड दी तूं म्हाका उजवाड दी म्हज्या बगलेक राव म्हणून आमी मागोवंक जाय. त्या देखून किर्तनकाराची उतरां आमी सांगता मुनिया मोगाचें न्हू. आनी त्या सोमया कडेन आमी कुरपा मागया आमच्या दिसपट्या जिवितांत असल्या संदिग्ध परिस्थितीक आमी वळोवंक जाताना वांगड्या वाटेन वचोंक वा तसले विसोन करूंक आमकां अवकाश येता आसतना आमच्या जिवितांत आमी खंयच्या दिशेन समका जाय आमकां उजवाड दी म्हणून आमी मागया. त्या देखून किर्तनकाराच्या उतरांनी आमी मागया तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासपणान हांव ते वाटेन चलतलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून आमचें जिवीत ह्या घडये त्या सोमया मुखार आमी हाडया मोगाचें न्हू. आमकां कितली प्राय जाल्या आमी भुरगीं तरणाटीं जावंक बरो जायते बडे आमच्या जिवितान हर एक दीस आमी सोलवातां पडचें थंय मोगाचें न्हू. खंयची विसोन करची खंयच्या वाटेन वयचें आमी कळनासतना खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हूण समजनासतना आमी हात उलपावन गावन न्हू आमचें जिवीत आमी देदेस्पोर करून घालून गेले सन्वेश उदेता. त्या देखून आज त्या सुमया कडेन आमी मागया सुमया ती वाट म्हाका दाखय त्या वाटेन सुमगो म्हाका कुरपा दी तुवें म्हाका उजवाड दिल्यार हांव त्या वाटेन समकाता म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागता आसतना आमच्या जिविताचें म्हाका समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें सगळें जिविताचें म्हाका समर्पण करया आनी त्या सुमया कडेन आमी मागया. त्या आपोस्तलांनी सेनेकलान मुर्यमाय सांगता ते भियेल्ले खावचेले खंय वेचें कितें करचें तांकां वाट कळून नातली आनी त्या घडये मुरी माय सांगता ते मागता आसतना पवित्रात्म्याचें देणें जालें. पवित्रात्म उज्याच्या जिबे रुपार देवलो तांचेर पवित्रात्म्याच्या सक्तेन कुरपेन भरले दारां उक्तीं जालीं तांकां वाट दिसली आनी गेले सोमयाक साक्ष दिवंक लागले. सरकी विसोन तांच्या जिवितांत तांणी केली आनी सोमया खातीर ते पुढे सरले. सोमया खातीर तांणी जिवीत समर्पण केलें. मार्तीरपणाचो कुरो तो घेतलो तांणी मोगाचें न्हू. तर आमी ह्या घडये तसल्या पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. आनी त्या पवित्रात्म्यान आमकां अभिशेक करूंक ह्या घडये आमी मागया आमचें सगळें जिवीत त्या पवित्रात्म्याच्या कुरपेक आमी ह्या घडये समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. ये पवित्रात्म्या ये नव्यान आमकां अभिशेक करूंक ये बरं आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कुरपे देण्यांनी म्हणलें. आमी ह्या पवित्रात्म्याक उलो मान आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या सर्गींत हांव न्हू ह्या पवित्रात्म्याक देवून ये
दैवीक आत्म्या देवोन ये आमकां पवित्र कर ह्या संवसारी पैनांत आमकां सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंद राख आमगे पावसर सर्गींत हांव देवोन ये म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडी आमी उलो मारया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र कर पान नंबर 99 90 आनी 9 सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आमकां उजवाड मेळचे खातीर उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमचे दिसपद्या जिवितांत सारकी विसोन करून सारक्या वाटेन समकोंक आमकां करपा मेळचे खातीर ह्या घडी आमी मागया आमच्या जिविताचे मोगार उक्तें करया मोगाचें न्हू हें जिवीत त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन अभिशेक करच्या खातीर जावचे खातीर आमी ह्या घडी मागया मोगाचें न्हू मागया आमच्या काळजांत आमी मागया मोगाचें न्हू असल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर पाठय म्हणून सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक आत्म्या आमकां पवित्र संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंद राख आमी पावसर संवसारी पयनात आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय सर्गी बंद राख आमी पावसर सर्गींत हांव देवोन ये दैवीक Come Holy Spirit, anoint, touch, bless each and every one of us. Enlighten our minds. Give us the strength to make a right choice in our day-to-day life. Come Holy Spirit, come, touch and anoint us. Come Holy Spirit, come, touch everybody, touch everyone. Enlighten minds. Fill our minds with right wisdom to make a right choice in our day-to-day life. Come Holy Spirit, anoint us. Bless each and every one of us. Fill with your spirit, fill with your power, so that we may be able to choose right path in our day-to-day life. We may be able to walk in a right path in our day-to-day life. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, anoint us. संसारांच्या भरला अंक पदका वरवी कुरडी जाल्या आमची संसारांच्या भरला अंक पदका वरवी कुरडी जाल्या आमची कळसा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेंक शिकय कळसा मोना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जियेंक शिकय मोवाळायेन आमकां दयाळ आमकां कर चिनी शांती समाधानेन सर्गींत देवोन ये दैवीक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये आमची खालसा मना मोवाळ कर मोगाळ कर जेजू सर्गी आमी मोग करूं जेजू सर्गी एकामेकाक आमी पावोंक मनशापणान आमी जियोंक मनशापणाची वाट विसोंक आमकां करपा दी ये पवित्र आत्म्या ये अभिषेक कर आमच्या काळजा मनांतलो अंत कर पयस कर ये पवित्र आत्म्या ये मनीस रचणाराक विसरता पदका काळो कांतो निसण पडटा मनीस रचणाराक विसरता पदका काळो कांतो निसण पडता देवा थंयचो मनीस जियेता ताका
ससन जिवीत लाभता देवा थंयसो मोडीची येता ताका ससान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमकां सदांच उरलय पोवेचीनीची येवंक शिक सगीतां देवोने दैविकत्या आमकां पवित्र सगीतां देवोने दैविकत्या आमकां पवित्र आमकां कुर्पेन भर सर्गीतां देवोने दैविकत्या आमकां कुर्पेन भर आमकां नितळ कर सर्गीतां देवोने दैविकत्या आमकां नितळ कर सक्तेन भर सर्गीतां देवोने दैविकत्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी आमी बसया मगचनो म्हाका उडास आसा थोड्या तेंपा पयलीं एक तरणाटो म्हजे लागीं येवन रडलो आनी रडलो आनी रडलो मुस्तबटी आमची जिवितांत सोडून घडल्या वेळार आमची जिवीत सारकें नासल्या वेळार आमी दुसऱ्यांक दुसरोवचें एक आवय बापायक नाजाल्यार कोणें आमकां वार्द केली वा कोणें आमकां कितें केलां आमी दुसऱ्यांक दुसरोवचें हो तरणाटो येवन रडलो आनी रडलो ताचे जिवितांत दिशा सुकल्या वायट इश्टागती वळख जावन आमल पिवन ड्रग्साक बली जाल्लो ताजें शिकाप ताणें कंप्लीट करूंक सोकोना सगळें जिवीत ताणें वॉकडावन घालून घेवन एकल्याकान देदेस्पर जाल्लो आनी म्हणालो येवन रडोवन आमी चूक केली म्हज्या जिवितांत आमी सारकी विसोन करिनासतना आमी चूक केली म्हजें जिवीत सगळें वॉकडावन घालून गेलें म्हणून रडलो आनी रडलो मस्त रडलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक तरणाटो मात न्ही जायतीं जाणां आमी वा आमच्या कुटुंबांतली आमच्या मोगाची आनी आमच्या समाजेंत प्रत्येक जावन आमच्या क्रिस्ती समाजेंत मोगाचे न्हू जायतीं जाणां आसात जिवितांत सारकी विसोन करिनासतना खंयच्या खंयच्या दिशेन वचून देदेस्पो जावन जिवीत कांगाल जावन मानसीक वत्तडाक बळी जावन जिवितांत कोस्तोवची आमचींत भावना जायतीं जाणां आमच्या बोवारी आसात मोगाचे न्हू आज तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा मोगाचे न्हू मागण्याची गरज आसा थोडी जावंक बरो राग मोसोर द्वेष क्रोध बारीकपण असली विसोन करून एकामेका बक्षी नासतना जिवीत नास करून वॉकडावन गेलेली आणखी जायतीं आसात थोडी संवसारी वस्तू फाटल्यान मनशा फाटल्यान वचून जिविताचो उद्देश विसरोवन जिवीत वॉकडावन घेतली आमच्या समाजेंत जायतीं जाणां आसात मोगाल भवन आनी भयणीनो जिवीत कितें म्हूण समजनासतना कांगाल जाल्ली टेन्शनाक वळख जाल्ली मोगाचें न्हू आज आमचे खातीर तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तांचे खातीर आमी मागया ज्यो प्रभात्यान सर्वेस्पर देवाक म्हणली उतरां अध्याय 42 वाक्य 2 तो म्हणटा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्ही म्हूण हांव जाणा मोगाचें न्हू ही उतरां आज आमी पातयेनी दवरचें ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना कांय करूंक साध्य ना म्हणलें ना हें आमकां कळीत आसा आमी पातयेता मोगाचें न्हू कित्याक असलो देव दुसरो ना हो बळवंत देव हो जिवंत देव मोगाचें न्हू आनी त्या देखून ह्या देवाचेर आमी पातयेवन आमी जर तर आमी वाट चुकल्या आमी कांगाल जाल्यार निराशे जाल्या देदेस्पद जाल्यार आमकां आज ही उतरां धैर्य दितात ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आनी इंत उतरां आज कोण ह्या आराधनांत विविध माध्यमां मारिपाक भागीदार जाता तांकां हर एकल्याक एक जिविताक एक नवो उजवाड एक दिशा दिवंक उठोवंक परत नव्यान सुरवात करूंक आदार आनी असल्यां खातीर आज आमी मागया मोगाचें न्हू असल्यां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी आमी म्हणूंक जाय किर्तनकारा बरें किर्तन 7 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता
आमी आसरो घेवंक जाय ह्या देवाते ह्या देवा बगार आमकां दुसरो ना मोगाचेनो दुसरो ना तेगून आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी एक घडी उदारे दवरया जोबाची ही उतरां म्हजे सांगात एक घडी आमी परत आनी परत सांगत आमी म्हणया मोगाचेनो बाबरतान पातयेन आमी म्हणया आमचे जिविताच्या पांयां तळा समर्पण कर तुमी कोणा खातीर मागोवंक आशेतात प्रत्येक जाण भुरगे तरणाटे माध्यम प्रायाचे कोण वाट चुकोवन जावं बरो वाट चुकोवन जिवीत देदेस्पोर कांगाल करून घेतला आनी प्रत्येक जाण थोडे फावटी बक्षी नासतना राग मोसर क्रोध जावं बरो जाग्या खातीर आस्ती खातीर पयशां खातीर वस्तू खातीर जिवीत नास करून दिशा चुकली जायतीं जाणां आसात म्हाका कश्टातात आनी प्रत्येक जावन मानसीक वत्ताडाक वळख जावन कश्टावची जायतीं जाणां आसात भायल्यान बरें बरें मेकअप करीत बरें दाखयत भितरल्यान कश्टावची कितलींय जाणां आसात कांगाल जाली देदस्प जाली आज असल्या सगळ्यां खातीर आमी मागया मोगाचेनो आनी ती जावं बरो विविध माध्यमां मेरेन आराधनान बगिता जावन ही उतरां ती म्हणटाना आमी हांगासर बसून आसली ही उतरां म्हजे सांगाता म्हणया मोगाचेनो म्हजे सांगाता म्हणा ही म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय हांव जाणा तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय हांव जाणा तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय हांव जाणा तेका परत कीर्तनकार 16 वाक्य 11 अशें म्हणटा तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख आनी तुज्या उजव्याक हांव तुजेर पातयता परतून म्हणया तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय हांव जाणा मोगाचेनो आमी सगळ्यां ह्या घडये असल्या कश्टांक मानसीक प्रत्येक जावन मानसीक वत्ताडा वळख जाल्ल्या भावा भयणी खातीर आज आमी मागया सोम्याची गूण करची सखत विस्तारून दी वाळोवन दी मोगाचेनो सोमी हर एकाक आपडून दी आज बायल्यान बरें दिसची मस्त जाणां भितरले मानसीक तरान कश्टांची वत्ताडा वळी जाल्ली तांचे खातीर आमी मागया ह्या घडी आनी गव्या गीत बदुकेन्न बरडा आगिदे आनी हें गीत पान नंबर 131 आसा हें गीत म्हणटाना आमचें जिवीत एकल्याचें त्या सोमयाक आमी समर्पण करया मोगाचेनो बदुकेन्न बरडा आगिदे चिंತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವ आमकां उस्वाद दी नवो जीव दी म्हणून त्या देवा कडेन आमी मागया मोगाचेनो सगळ्यां पातयेनीन बाबरतान आमचे हर एकल्याचें जिवीत प्रत्येक जाण आमी कोणा मागोवंक आशेता हांव तांकां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया काजारी जिवितांत कश्टांक वळख जावन जायतीं जाणां मानसीक तळान कश्टातात मोगाचेनो मोग करून सुलवून वळख जाल्लीं आसात मस्तू जाणां आसात कितलींय जाणां मानसीक वत्ताडा वळख जावन कश्टांची आमची भावंड आसात तसल्या खातीर विशेश तरान आज ह्या घडये ह्या आराधना वेळा आमी मागया मोगाचेनो तांकां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयांतळ हाडया आमी हांगासर आयिल्लीं पातयेनीन बाबरतान आमचे लागीं मस्त जाणांनी मागो सांगला जावं बरो सुमयाच्या पांयांतळ असल्यांक समर्पण करून आमी मागया मोगाचेनो मागया असल्यांक खातीर आमी मागया मोगाचेनो ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ
ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು देवा थावन आम्ही सबार मेटा पयसरल्या थोडे फुडें आमी देवाक सोन्न देवाचेर विसरून देवाचेर पातयेनी नासतना आमकां जाय जाल्ल्या त्या वाटेन आमी समकाल्या जावंक पुरो तरी करून देवा कडेन आमी मागया दया दाखय मुखार वयची वाट म्हाका दाखय मुखार वयची वाट म्हाका दाखय म्हज्या मतीचें काळजाचें वचें हाळू करून करपा दी म्हण त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाच्या बाबा बहिणी ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ ನಡೆದು ದಣಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಕರುಣಾಳು ದೇವಾ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಕರುಣಾಳು ದೇವಾ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು आम्ही पाप गन त्या पापाच्या पातकाच्या वाटेन आम्ही सम खाल्या देवाक सांडून जिवीत सांडून त्या वाटेन गेल्या सुमया उजवाड दी हात धरून म्हाका चलय सरक्या वाटेन म्हाका चलय जिविताच्या वाटेन म्हाका चलय सरकी विसोन करून म्हाका कृपा दी म्हण ताचे कडेन आमी मागया मोगाचें ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಲೆದೆ ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವಾ ನೀ ಮೂಡಿಸು Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही उभे राहूया मगाच्यानो कीर्तन 190 वाक्या 105 म्हणटा तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उसवाड म्हजे वाटेसो तुझे नियम पाळोवंक म्हजें काळीज हांवें आयतें केलां शेवट पर्यंत ससनाक तेका मोगाच्यानो देवाचे उतार आमकां विसोन करूंक बोळ आमच्या दिसपट्या जिविताच्या वाटांक पावलांक उसवाड आनी हें देवाचें उतार आमी आतां आयकूंक घेवंक वेता तें स्विकार करूंक आमकां तयार करया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 18वो अध्याय पयलें तावन 7वें वाक्य धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली एका शहरांत एक नीतिकर्त आसलो देवाची बिरान जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातल्ली त्याच शहरांत
एक विधव स्त्री आशिल्ली. ही ताजे सरशीन केदाळ येवन अशें म्हणटली, न्याय कर म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यान निती कर तिका कानस हालयना जालो. पूण आख्रेयेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो. ना जाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव घेतली. उपरांत सोमियान म्हळें, त्या खोट्या निती करताना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनिकी गळय करीत गाय. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाचेनो आमी साबार संगती साबार पोटी मस्तो गुणायेन आमी नियाळ केला. पूण आयच्या दिसा आमी मुस्तुपटी आयकल्लें मागण्याच्या गरजे विशींत आज आमी नियाळ करन आसा. कारण इतलेंच, थोड्याच दिसांनी आमी खरेजमो प्रारंभ करता. आनी खरेजमो प्रारंभ करता आसतना साबार संगती विशींत हांव तूं चिंतां. जावंक पुरो आमी चिंतां उपास करी जाय, आमी चिंतां जावंक पुरो आमी दान धर्म करी जाय, आमी चिंतां जावंक पुरो आमी आमकां खंयची खुशी आसा तें सण सोडी जाय. आनी विविध संगतींनी हांव आनी तूं मस्तो रितीनी हो क्रिसमसाचो काळ करसूंक आमी अपेक्षिता. आज थाव न्हू आमी मुखल्या मागण्या जमातींनी गंभीर तरान ह्या क्रिसमसाच्या काळार त्या पास्काचो अनुभव जोडच्या खातीर हांव तूं निरंतर प्रयत्न करतले. आनी कशें एका फळ दितल्या रुखाक फाळां मूळ जावन आसा ती, तशेंच आमच्या जिवितांत तो पास्काचो अनुभव जाय जाल्यार मागण्याच्या गरजे विशींत आज आमी नियाळ करतले. हांव तूं हर एकलें जाणा मोगाचें न्हू, मागणें जावन आसा मूळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. त्या देखून हांव आनी तूं हांगासर आसा. साबार जण मागतात, पुरा इगर्जो भरल्यात, टेंपलां भरल्यांत, मस्जिद्यो भरल्यात, गुरुद्वारा भरल्यांत. खंयसर गेल्यार रितेऱ्यो नोवेनाची मंदिरां खंयसर भरल्यांत मोगाचें न्हू. हांगासर सर्वेस्पर देव एक उदाहरण म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार दिवन आसा. एक अनितीचो एक व्यक्ती तरी निरंतर ताजेडे आशक्त जावन आसची एक व्यक्ती ताजे लागीं मागास जाल्यार तो सुमेत ताका नीत करून दितलो. आज हांव आनी तुवें न्याय विचारना आसा. खंयच्या विशयी न्याय विचारना आसा. म्हजो आनी तुजो दुस्मान जावन आसो त्या सैतान म्हाका आनी तुका साबार तराचे तोंदरे करना आसा. जावंक पुरो अनीत अन्याय करना आसा. जावंक पुरो पिड्या शिडा हाडना तोंदरे दिवन आसा. जावंक पुरो कुटुंबांत असमाधान अशांती हाडना आसा. जावंक पुरो अवमान निंदा म्हज्या तुज्या जिवितांत हाडना आसा.
जावंक पुरो आर्थीक संकश्ट मुचे ते आनी तुजे ते हाडून आसा. सैतान म्हणल्यार कुडले तो शिंगासो जायचे म्हणून ना. मुझे मुखार आनी तुजे मुखार विविध रुपांनी येवचे ते कश्ट. जेजू म्हाका तुका कश्ट दिवंक ह्या संवसाराक आयिल्लो न्ही. जेजू म्हणटा सांजो आमच्या 10व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा हांव आयलां भरपूर थंयच्या रितीर तुमकां जिवीत लाभो म्हणून. आनी हें जिवीत म्हाका आनी तुका मेळनातल्या बरें. खंय सर्गी आव्हान तूं अडखळून पडून आसा मोगाच्यानो. आनी ह्या खातीर आमी सर्वेस्परा लागीं नीत मागून आसा. सर्वेस्परा तूं ह्या संवसाराक आयलोय. सांजोच्या 10व्या अध्यायान 10वें वाक्य तुवें आमकां सांगलें हांव तुमकां जिवीत दितलो भरपूर मोपान जिवीत दितलो म्हूण. तरी पूण हांव हो जिविताचो अनुभव बरच्या परिस्थितीर ना सोमिया. आनी एक ह्या खातीर हांवें थंय उडास दवरसय मागणें जावन आसा सुडका सडवणेचें एक व्हडलें हातेर. कित्या खातीर मागणें सुडका सडवण्याच्या खातीर हांवें तुवें पयल्यान पयलें उडास दवरसय हर एक घडता सरकार आसार. आत्मीक शेतांत पयलें तीर्मान जावन लौकीक शेतांत चार एक जावचें हर एक संगत जावन आसा. हर एक संगत परत हांव रिपीट करता. हर एक संगत आत्मीक शेतांत निर्धार जावन लौकीक शेतांत तें चार एक जावन आसा. संवसार सुरवेक घडता आसतनाय सर्वेस्परान निर्धार घेतलो वो संवसार ताणें घडयचा म्हणून. आनी त्या देखून हो सुबीत संवसार सर्वेस्परान घडलो. मूळ म्हजें आनी तुजें हो पवित्र पुस्तकाचें तो सांगता पयलो ग्रंथ सांगता सर्वेस्परान निर्धार घेतलें. सर्वेस्परान अशें जावन येवन घडलें आनी त्या देखून तें घडलें. आनी त्या देखून उडास दवरसय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एक ती घटना जातात थंयसर सर्वेस्पर हर एक तो जाणा मोगाच्यानो. हर एक तो जाणा. आनीक उडास दवरया मागणें जावन आसा एक मिस्तेर. मागणें जावन आसा मिस्तेर. कित्याक म्हळ्यार थोडी म्हणटात हांव इतलें मागल्यार आणकी मेळना आनी खालें हांवें मागणें करचें. कितलीं वर्सां मागणें केलें. आनी थोडी म्हणटात हांवें मागणें केल्ल्या फुडें म्हाका हो प्रतिफळ मेळ्ळा त्या देखून हांव मागणें करता म्हणून. आनी ह्या मिस्तेराचो अर्थ मस्तो कश्टाचो जावन आसा. धाकटेर जावंक पुरो वकील जावंक पुरो आनी कोणीय जावंक पुरो पुरा प्रयत्न करतात आनी म्हणटात आखरेक म्हणटात आमचे कडना कांय जायना. देवा लागीं माग. देवान तुका जीक दिल्यार तूं जिखलोय नाजाल्यार आमचे कडना कांय करूंक जायना. बिजनेसाचे आंगड हांवें 24 वरां ओपन दवरयत पूण बिजनेस जाय जाल्यार देवाची कृपा नासतना थंयसर बिजनेस जावंक साध्य ना मोगाच्यानो. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेयंकारांक बरयल्ल्या 11व्या अध्यायान 3रें वाक्य म्हणटा देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनातल्या हांव उब जाला म्हणलें सत भावार्था वरवीं आमी समजता. परत हांव रिपीट करता. आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टीक पडनातल्या हांव उब जाला. उडास दवरया. दिश्टीक कितें पडटा तें दिश्टीक पडनातल्या हांव उब जाला. आज हांव एक 2-3 उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरून एक निरूपण हांव करूंक पळयता मोगाच्यानो. आत्मीक शेत तो टोटली तें दुसऱ्यांचें शेत. टोटली दुसऱ्यांचें शेत. आमकां अर्थ करूंक थोडे फावटी मस्तू कश्ट जाता. पवित्र पुस्तकांत म्हणटा सामातेवाच्या अध्यायांत सैतानान जेजूक उबार दोंगराक व्हेलो आनी सगळे संवसाराची महिमा ताका दाखयली. तो खंयचो दोंगर मोगाच्यानो. खंयचो दोंगर. हो एक दोंगर माउंट एव्हरेस्ट गी. हो दोंगर म्हज्या आनी तुज्या घरा भोंवतणी आसचे या आमच्या विविध जाग्यांनी असो दोंगर गी मोगाच्यानो. हो दोंगर जावन आसा
आत्मीक दोंगरार वयर उबान गेलो आनी थंयसर तावन ह्या सगळ्या संवसाराची माया झाल ताणें दाखोवन दिलें. ओ आत्मीक शेत हांवें आनी तुवें चिंतिल्ल्या बरी, लौकीक तरान चिंतिल्ल्या बरी न्ही. आमकां वांजेल्यांत वचता म्हणटा एक उबार दोंगरार वयलें म्हणटा आसतना हांव थंय चिंता खंयच्या दोंगरार वयलें म्हणून. आत्मीक दोंगरार ताणें व्हेलें आनी सगळो संवसार सगळें सौरमंडळा सगळें ताणें दाखयता. ताणें म्हणटा हर एकाचेर म्हाका अधिकार आसा आनी हांव तो अधिकार चलोवंक तुका दिता म्हणून. आज हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत जावची तीं घडितां सर्वेस्परोच्या त्या सरघरासार निर्धार जाता जाल्यार, ह्या घडितांत जावन भायर येयचें जाल्यार, ह्या घडितांत रक्षण मेळचें जाल्यार म्हजें आनी तुजें मागणें मस्त गरजेचें. एक उदाहरण दोन दिवचें जाल्यार जोबाच्या ग्रंथांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा जोबाच्या ग्रंथांत थंयसर जोब मुरायेकर तो मागणें भेटयतालो. पवित्र पुस्तक म्हणटा पंचवे वाक्य जेवण पयल्या तेजें पंचवे वाक्य जेवणाची सर्त काबार जातास जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचें शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळीं फुडें उठोन तांच्या मदल्या जण एकल्या बसत एक होम बली तो भेटयतलो. तो म्हणटालो म्हज्या पुतांनी फाताक केला जावेत आनी ते आपल्या काळजान देवनिंदा उलयल्या जावेत हर एक पोटी जोब अशें करतलो. पळय हांगासर आसा एक ग्रस्त व्यक्ती जोब. आपल्या भुरग्यांक खाण जेवण दिता, गम्मत करयता, पूण थेस्स प्रमाणें होम बली तेदे नासल्यो आनी त्यो भेटोवन तांकां म्हणटा ताणें कितें फाताक केला जावेत ह्या फातकांतावन पयस रावलें जाल्यार म्हजें कुटुंब रक्षण जोडटलें. आनी ह्या खातीर सर्वेस्परान ताज्या बोवारी रक्षणा कोटें दवरलें मोगाच्यान. उडास दवरा. हो जोब इतलें मागणें करतालो की ग्रेस्त तो जाल्यार ग्रेस्कायच्या त्या उल्हासांत जियेन आसतना ताजे सांगाता ग्रेस्कायच्या संतोशांत तो जियेलो जाल्यार मागण्याक ताणें मस्तो प्रामुख्यता दिली आनी त्या खातीर ताज्या भोंवती ताज्या घरदारा भोंवती आनी ताज्या सगळ्याच्या भोंवती सर्वेस्परान रक्षणा वय घाल्ली. आनी अशें घडटा की पवित्र पुस्तक म्हणटा 6व्या वाक्यान पयल्या अध्यायान 6व्या वाक्यान अशें म्हणटा एक दीस देवाचे पुतो सर्वेस्परा मुखार हजार जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें तूं खंय तावन आयलोय. सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. सर्वेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिलें. निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भिवन तो चलता आनी वायटाक पाट करता. संवसारांत ताजे सारको दुसरो कोणूच ना. सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें जोब बेश्टोसो देवाक भिवन चलता. ताचे भोंवती ताज्या घरदारा भोंवती आनी ताज्या सर्वस्व भोंवती तुवें एक वय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय. ताणें हातीन घेतल्या सोर कामांचेर तुवें आशिर्वाद घाले आनी ताजे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात. पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताजे कडेन आसा तें सगळें आपोडो आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता की ना तें पळय. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें ताजे कडेन आसा तें सगळें तुजे आदीन आसा पूण ताका मात्र हात लायनाका. उपरांत सैतान सर्वेस्परा मुखार गेलो. हांगासर आमकां एक कळटा ह्या जोबाच्या बोवारी रक्षणाक आवाच आशिल्लें. हात घाल्लें हर एक सर्वेस्पर आशिर्वाद करनासलो आनी ह्या सैतानाक कितेंच करूंक शकूंक ना. आनी त्या देखून तो म्हणटा तो धर्माक तुजी सेवा करचें न्ही. तो सेवा करता कित्याक म्हळ्यार ताका तातूंत प्रयोजन आसा.
उडास दवरया मोगाच्यानो हांवान तूं ह्या सक्रामंता मुखार 1-1.5 वर आमी करशिता जाल्यार जर तर आमी मिसाक वचून थोडो वेळ करशिता जाल्यार जर तर आमच्या मागण्यांत घरा कुडान एकलेंच बसून देवा थंय संभाशण करणं 1 घंटो की अर्दो घंटो की 15 मिनटां की हांवान तूं करशीत जाल्यार हर एक आमच्या मागण्याक देव फळ दिता आनी आमच्या बोवारी रक्षणाचें कोटें सर्वेस्पोर देव दिवन आसा आमी नेणा जावंक पुरो पूण सर्वेस्पोर तें दिवन आसा हांगासर आमी पळयता मुखार ह्या जोबाची पुरा भुरगीं सरतात ताजे ते आसचे आस्त बसदेक सगळी नश्ट जाता संवसारीक रुपार चिंता आसतना सगळें ताजें नश्ट जाल्लें तें मात्र पळोवंक शकता ताजें येवन कामाचें सांगतात थंयसर अशें जालें आळे तें पडलें आनी ही मेली आनी हांगासर अशें सोरून व्हेलें आनी तें गेलें हें गेलें म्हणून पूण ह्या सगळ्या नश्टा फाटल्यान तिर्मान खंय जाल्लें गे म्हणलें सवाल आमी वाचता ताका मुस्तो ताका ती बैलां आनी ताजें नश्ट जातात भुरगीं जातात पुरा ताजें वेता तशें जाता अशें ताजें साकोर येवन सांगतात मनशा दोळ्यांक तें सोरून गेल्ल्या बरें दिसता आनेकल्या मान गेल्ल्या बरें दिसता हें पाकें पडून काडलें मेल्ल्या बरें दिसता आनी पुरो दिसता मनशा दोळ्यांक पूण सवाल इतलें पुरा घडीबिडी जावंक खंय निर्धार जाल्लें गे म्हणलें सवाल जर तर ताज्या जिवितांत जावचे हर एका घटनाक पयलें ताका रक्षण आशिल्लें आशिर्वाद आशिल्लें आनी उपरांत सगळें ताजे कडचें काडलें थंयसर म्हाका तुका एक संकेत मोगाच्यानो सर्गराजार तें तिर्मान जाल्लें तेच प्रमाणें हांव वचूंक वचना घरा तुमी वाशयेत ताजे उपरांत जाल्यारय तो जोब देवाक मस्त मान्यता दिता आनी हें पळयलो सैतान म्हणटा ना ताच्या मनशाच्या खातीक जर तर ताका लागात जाल्यार तो त्या वेळार तुका शिरावता आनी थंय दुसऱ्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार पयल्या 6वें वाक्यांत सर्वेस्पोर देव म्हणटा जायत मनशाची खाती कितें ताच्या जोबाच्या खातीचेरय तुका अधिकार दिता पूण तुजो जीव मात काडनाका आनी त्या उपरांत ताका पिडा येता कश्ट जाता वळवळटा ताजे स्वंत बायले सांगता ताका शिराप घालून देव कित्याक तूं आनी ताका तूं कित्या खातीर ताका मान्यता दिताय म्हणून आनी आतां पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें सर्वेस्पोर देव सगळो सत्यवंत 42वें अध्याय उल्लेखन सांगलें सर्वेस्पोर देव सगळो सत्यवंत आनी ह्या सत्यवंत देवा विणें कितेंच घडोवंक साध्य ना म्हणून तो जोब मोगाच्यानो जाणा आसलो तुमी चिंतूंक पुरो जोबाचें जिवीत ती एक घडी जाल्यार खंयसर आसा उरलीं घडीतां जायतीं आसात मोगाच्यानो तुमच्या मुखार दवरचें जायतीं घडीत आसात आनी एक घडी तुमच्या मुखार दवरता राय भयंकर एक पॉवरफूल राय जावन आसलो इस्रायलाचो राय राय भारीस एक घटमोटो आनीक भारी एक खंयच्याय झुजांनी जैतेवन जावन आसलो आनी ह्या राया सांगाता इतर राय सांगाता मेळटा जोसफट मेळटा आनी इतर राय सांगाता मेळून एक झुजाक म्हूण भायर सरतात आनी हे झुजाक म्हूण भायर सरतना तो जोसफट म्हणटा आमी सैन आमचे कडेन मुस्त आसा सोमा पूण जिखतावंगी सलवतावंगी म्हणलें सर्वेस्पराचे का प्रवाद लागी विचारया आनी वो म्हणटा राय म्हणटा नाका आमचे पुरा प्रवादी आसात पुरा आपयतात विचारतात आनी पळयत पुस्तक म्हणटा पुरा प्रवादी आयिल्ले 6वें वाक्य म्हणटा 22वें वाक्य म्हणटा इस्रायलाच्या रायान प्रवाद्यांक एकठांय केले ते सुमार 400 आशिल्ले ताणें तांकां विचारलें हांवें रामोत गिलेता विरोध झुजाक देवंक जाय वा ती आलोचना सोडूंक जाय ताणें जाप दिली झुजाक देव सर्वेस्पोर तें शहर तुजे अधीन करतलो ते सर्व प्रवादी बाल प्रवादी या उरल्या देवांक पुजा करचे प्रवादी जोशफट राय म्हणटा जोशफटान विचारलें पूण आमी सलाह विचार जाल्लो सर्वेस्पर असो कोणी प्रवादी हांगा आसा तूं
इतल्या चडशे जाणांक तुवें विचारलें पूण सर्वेस्पर असो त्या खऱ्या देवाचो प्रवादी हांगासर आसा आनी आहाबराय म्हणटा आसूंक आसा तो मिकाया म्हणलो पूण तो म्हाका एक्की बरें सांगना पूण जेहोशोफात म्हणटा सर्वेस्पराच्या दळबरांदर एक निर्धार जावचो हांगासर हांवें तुवें चिंतल्या बरी निर्धार जावंक साध्य ना त्या मिकाया तुजे विरोध सांगताले व्हडणे ताका हांगासर आपया म्हणटा आनी मिकायाक आपोवंक धाडटना ताजे लगे म्हणटात हाळे तुमी सांगा तो बारीक बरो जिखतात म्हूण सांगा उरल्यान पुरा तशें सांगला म्हणून पूण मिकाया कितें म्हणटा पळय मोगाचें न्हू मिकाया म्हणटा 19 अध्यायांत 19 वाक्यांत मिकाया फुडें उलोवन म्हळें देखून सर्वेस्पराचें उतार आयक आपल्या सिंहासनार बसलेल्या सर्वेस्पराक हांवें पळयलो सर्गेची सगळी फौज ताच्या उजव्याक आनी ताच्या दाव्याक उबी आसली सर्वेस्परान विचारलें आहाबान रामोत गिलियादाक वचून थंय मोरून पडाशें करूंक ताका कोण बुलयत तेन्ना एकल्यान एक सांगलें आनी एकल्यान आनी एक सांगलें शेवटी एक आत्मो फुडें सरलो आनी सर्वेस्परा मुखार रावन ताणें म्हळें हांव ताका बुलयतालो सर्वेस्परान विचारलें कशें ताणें जाप दिली हांव वेतलो आनी ताच्या सर प्रवादीच्या तोंडांत फोडकिरो आत्मो जातालो सर्वेस्परान म्हळें तूं ताका बुलोवंक शकतलोय वच आनी हें कर अशें सर्वेस्परान तुज्या सर प्रवादींच्या तोंडांत आतां एक फोडकिरो आत्मो घाला कित्याक ताणें तुजेर विघ्न धाडूंक निश्चय केला आनी इतलें सांगलें राय रागान कडकडता आनी म्हणटा तक्षण तो म्हणटा ह्या मिकायाक अरेस्ट करा ताका धरून बंदेन घाला आनी म्हणटा बंदेन घाला हांव सुरक्षीत फाटीं येसर ताका फकत उंडो आनी उदक दिवन पोसा पूण मिकायान म्हळें तूं सुरक्षीत फाटीं येशी जाल्यार सर्वेस्पर म्हजे उदेशी उलोवंक ना आनी ताणें म्हळें सर लोकांनो आयका आनी पळय पुस्तक म्हाका वेळ ना मोगाच्यान वाचूंक घरा वचून वाचयत तुमी तो आहाब अशें नाटकां करता की तो एक सामान्य व्यक्ती बरी सामान्य झुजारी बरी तो वेस घालून वता आनी इस्रायलचो राय म्हणल्यार बरी जेहोशोफाटाक ताका मुखार घालतात आनी थंयसर विरोध सैन्यान सांगलें ह्या आहाबाक मात्र जिवेशी मारी जाय आनी हे सगळी त्या राय वो आहाब म्हणून जिशी मारूंक येता आसतना थंय तांकां कळ्ळें वो रथाच्या सैन्यानी आनी आधिपत्यानी जेहोशोफाटाक देखलो आनी थोडो इस्रायलचो राय म्हूण चिंतलें आनी ते ताजे विरोध झुजोंक आयले ताणें कुमकेक बॉब मारली पूण तो इस्रायलचो राय न्ही म्हूण कळटच ताणें ताका सोडलो पळया सगळ्या संवसारार नाटक जालो वो लिपोवन बसलो आनी लिपोवन म्हळ्यार दुसऱ्याच वेसार बसलो आनी एकल्याक ताणें दाखयलें आपूण खंयच्यान उणेंनी मरूंक नजो म्हणून ताणें निर्धार केल्लें कित्याक मिकायान सांगलें फटी जाय म्हणून पूण थंयसर कितें घडटा पळया थंयसर घडटा दुसरेंच घडटा पूण एका सैनिकान आमके एकल्या मारूंक म्हूण चिंतिनासतना सोडलेलो बाण इस्रायलाच्या रायाच्या कावाच्या सना मदें लागलो ताणें आपल्या रथ सवारांक आज्ञा दिली फाटींगू आनी म्हाका झुजा खेळांतलो भायर व्हर कित्याक हांव गायलां पूण त्या दिसा झूज इतलें कठीण आशिल्लें की ताणें रायाक आरामगाराक फुडो करूंक रथांत नीट करून रवयलो आनी सांज जाताना तो मेलो ताच्या गायांतल्या रागात रथाच्या थळांत वोवलें दीस बुडटना शिबिरांत ती बोब आयकलो हर एकल्याक आपापल्या घरा शहराक पाटी वचूं मोगाचें न्हू सर्वेस्परान सर्गार पयलें निर्धार केलें घडलें संवसारार उपरांत हांवें तुवें कितूय नाटकां करीत कशें म्हणे भायर येवंक पळयत खालें करीत पूण हर एक घडटा मोगाचें न्हू सर्गारासार तीर्मान जाता त्या देखून आयच्या दिसा हे आमी नियाळ करता आसतना उडास दवरया हांवें म्हज्यान तुजें मागणें गरज आसा कित्याक म्हळ्यार हर एक निर्धार जावंकचो सर्गार म्हज्या जिवितांत कितें घडितां घडटात निर्धार जाता सर्गार आनी सर्गार जाल्लो निर्धार बदलावण करीत जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या मागण्या मुखांतर मात्र जावंक साध्य आसा तर आमी सर्वेस्परा देवा लेगीत आज आमी मागया आमच्या सर गरजां बसत मागया मोगाचें न्हू आनी ताजे लेगीत विनंती करया सर्वेस्परा तुजो हात वचोवन
आमकां तो आशिर्वाद कर. सर आमचे समस्या निवारतले, सर आमच्या दुस्मानां जावन आमकां न्हीद मेळटली, सर कश्टां जावन नश्टां जावन आमकां सुटका मेळटली म्हणलें. सर्वेस्परो अडे मागता आसतना म्हज्यान तुज्या जिवितांत बदलावण घडोवंक शकतलें मोगाचें न्हू. आमेन. सर्वेस्परा बापा, तुजो दैवीक आदाराचो हात आमकां लाभय. तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. तुजें योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक तूं आमकां करपा लाभय. मोगळा सोम्या, जें कितें आमी आमच्या जिवितांत बापाच्या कुशे विरोध वचून कश्टांक सांबाळल्या त्या सर्व संदर्भांतले आमकां नेवरावन फाटी हाड सोम्या. सर्वेस्पराच्या आश्रयान जियोवची करपा लाभय. मागण्याच्या स्पिरितान आमकां बर आनी निरंतर दैवीक आदार फावो कर म्हण मागता. मोगळा सोम्या, समर्पण करता आमकां सामी तुज्या हातान. आमचीं काळजां तुज्या काळजा सारकें जावन परिवर्तन कर. ह्या काळजांत तुजो मोग वाडय आनी कलतेपण आनी विधेयपणान तें बर म्हण मागता. सर्वेस्पराच्या आदाराचो हात स्विकार करूंक आमचे थंय आत्मीक परिशुद्धपण आसा कर सोम्या. समर्पण करता सोम्या आमचें कुटुंब एक मागण्याच्या स्पिरितान भरलेलें कुटुंबां जावन परिवर्तन कर. आमचे थंय हर एकल्या थंय आसच्यो अडकळी समस्या निवारण कर. आमचे थंय आसची पिडा शिडा धुवन काड. आमचे थंय आसचे मानसीक घुसपड गोंदळ तूं संपूर्ण तरेन धुवन काड. आमच्या जिवितांत तुका देखूंक तुजें हजरपण बगूंक करपा तूं फावो कर. अंतराच्या दावल्यांतावन आमकां रक्षण लाभय. संवसारीक कुशलायेक भुलान आसतना आत्मीक शेतांत वाडावळ जावंक करपा तूं फावो कर. आमचें मिसांव आमकां तुवें दिल्लें मिसांव तुज्या कुशे आनी योजने प्रमाणे करूंक हर एकल्याक आमकां करपा दी. आमचो आत्मो तुज्या आत्म्या संगी एक करन त्या आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर आमचें जीवन रुपीत जावंक आदार लाभय. समर्पण करता सोम्या आमच्या कुटुंबांनी आसच्या हर एका सांद्याक, आमच्या सेस सामऱ्यांक, आमच्या दियेसेजीक, गोवळी बापांक, याजकांक, धर्म भयणींक, हर एका बावडती लोकांक तुज्या हातान समर्पण करता. आमचो देश, आमचे राज्य, ह्या देशांत वस्ती करच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुज्या पवित्र सक्तेन आपड आनी तुजें शांत समाधान ह्या संवसारी राज करूंक करपा तूं फावो कर. अन्याया विरोध झुजचें आत्मीक बळ तूं हर एकल्याक फावो कर आनी तुजें सर्गींचें समाधानेन भरलेलें राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक आशिर्वादसी म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. हरबा शरर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 र
Shara re de 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 shire de da da da. Halamashara da 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 da. Hallelujah, 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 hallelujah. Pansam ko 120 120 Karis muji tuja kalsan ek saundi somiya Moche mo tuja monant ek saundi Karis muji tuja kalsan ek saundi somiya Moche mo tuja monant
एक जाऊंदी मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक जाऊंदी मुझी जीनी तुका अर्गा की साऊंदी मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक जाऊंदी मुझी जीनी तुका अर्गा की साऊंदी काळीस मोजे तुझ्या काळजात एक जाऊंदी सोमिया मोजे मोन तुझ्या मनात एक जाऊंदी जीनी बर आशा ही मोची सोम्या सांगाव तुझे भरी करजीनी ही रूपांत सदा तुका मानवोची काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक जाऊंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मनात एक जाऊंदी चिंतानी करण्यानी मोच्या दिवच्याक साक्षत्या मोगा तुझ्या बोळादी करत मेजिरी लालेवन माताव कालते पोणी काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक जाऊंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मनात एक जाऊंदी काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक जाऊंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मनात एक जाऊंदी मोची मेटा तुझ्या मेटानी एक जाऊंदी मोची जीनी तुका अर्गा की जाऊंदी मोची मेटा तुझ्या मेटानी एक जाऊंदी मोची जीनी तुका अर्गा की जाऊंदी काळीस मोचे तुझ्या काळजात एक जाऊंदी सोमिया मोचे मोन तुझ्या मनात एक जाऊंदी सर्गेंच्या बापा तुझ्या दैविक सत्तेन आतां आमकां आपडणं गुण कर बापा सोम्या जेजू तुझ्या आमलेक रक्तान आमकां अभिषेक कर आणि पवित्रत्म्या तुझी सकत आमचेर देवय आणि तुझी आत्म्याची सकत स्वीकार करूंक जाय अशी कृपा फावो कर म्हण मागता तुझे पवित्र संचलन तुझे पवित्र हजरपण तुझे पवित्र अभिषेकपण तुझे पवित्र सक्तेचे दैविक हजरपण आम्ही बघूंक कृपा तू फावो कर हाला माशाला हाला हारा दे 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 निरासपणात असलेल्या व्यक्तीक सोम्या तू आता आपडताय देखून अर्गां दिता सोम्या हाला बाशी दे 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 हरे दे 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 हाला 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 हरी एकल्याने म्हाका सांडला म्हणल्या चिंतपान असलेल्या व्यक्तीक सोमी त्या भावानंतावन भायर येवंक कृपा दिता हा बाशा बारा बारा बाप हाले ली 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 रे रे रा 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 हरा माशा रा 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 हालेलुया 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 पवित्रात्म्याच्या पवित्रात्म्याच्या अभिषेकपणाक चड आनी चड जो कोण मागोन आसा ताका अभिषेकपण दडत्या मापान दिवन आशीर्वाद सिता म्हणटा सोमी हाले माशेर करा करे ना ना ले 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 हाला ला 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 ले 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 बारा 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 बा शाबारा बारा बारा बा हिला बाबा हिला बाबा हिला रा ब्लेशा 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 आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसच्या व्यक्ती खातीर मागणें करच्या
व्यक्तीचे मागणे सुमी ऐकता आणि ताका गुण करणं संपूर्ण बरी भलायकी फावो करता म्हण बसायता आला बाशाराडा हालेलुया 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 हालेलुया. सुमयाचे आशीर्वाद आमी जोडूंक येता मोगाचेनो. परत एक घडी आमकांत सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करुया. हे कुटुंबाचे वरास आमची कुटुंबां विशेष तरान आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक परत मती कुडा सगळ्या भुरगीं बाळां युवा जनां काजारी जोडी प्रायवंतां मलगडी गांवांत परगांवांत असली आमची भोंवडां हर एक लागीं सुमयाच्या पांयांत हाडया. सुमयाच्या मजतीक समर्पण करुया. सुमी ताची दया दाखोवन दी. सुमयाची काकुलत आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचेर वाळून दी म्हूण आमी मागया मोगाचेनो. मागया ह्या घडी विशेष तरान आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. प्रत्येक जण भुरग्या बाळां खातीर परिक्षेचे दीस मुखार बरेंगन शिकोवंक मती उजवाड. प्रत्येक जण 10वी PUC असल्या भुरग्यांक विशेष तरान मती उजवाड दिवन प्रिपेर करूंक परिक्षेनी बरें करूंक बरें बरोवंक सुमी तांकां अभिशेक करून दी म्हूण ह्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान आज आमी मागया मोगाचेनो. प्रत्येक जावन आज आमी मागया हांगासर जमलेली टर्की सिरिया ह्या गांवांत भुंयकांपणे वरवीं जायतो लोक मेला. जायतीं जाणां कश्ट जातात. थोड्यांची आवय बापाय सरल्यान ल्हान ल्हान भुरगीं बाळां वाचल्यांत दुखांनी कश्टांनी तो गांव आसा. प्रत्येक जावन ही जबाजना कुटुंबाच्या सांद्यां उगडोवन निराशी जाल्यांत असल्या ह्या भोंवडां खातीर आमी मागया मोगाचेनो. बऱ्या मनाच्या मनशा मारी पात कृपा कुमोग ह्या घडये थंयसर वाळोवन दी आनी सुमी तांकां पावोवन दी. तांचे कश्ट वजें हाळू करून दी. दुखां पुसून दी. निराशी जाल्ल्यांक बुजोवन दी आनी प्रत्येक जावन अनाथ जाल्ल्या ह्या भुरग्यांक सुमी धैर्य दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमी ह्या गांवां खातीर कश्टोंच्या त्या लोकां खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो. आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर चुनावन जावंक आसा येत वर्सा थोड्याच म्हयन्यांनी. बऱ्या मुखेल्यांक विसोन करूंक सुमी उजवाड दिवन दी. बरें मुखेली उद्देग नेवन दीत आनी त्या मारीपात लोकांचें बरेंपण सेवा जावचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो. आनी आमची वैयक्तीक तेस्तांवां मागणी सक्कड सुमयाच्या पांयां तळा कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगला आज विशेष तरान तांचोय उडास काडया. तांच्या तेस्तांवां खातीर मागया. ही सगळीं सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आनी सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमी मागल्या हर एकल्याचेर जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत सोस्तांक नावान करुया उर्बेला त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदार्या सलवोन वेच्या उस्कुत्विस्या बावडताची बोटेप्या ससे बापा कशी स्फोटा उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना एका स्थळ हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावता. प्रार्थुया येदवा विची सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सबळ सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दायन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना.